गोवा सुरक्षा मंच 5 वर्सां भितर सत्तेत येतलो। लोकांचे गुडविल हेच आमचे भांडवल। हे गुडविल सांबाळपात संघाचो मोठो वांटो आसा। शासकीय यंत्रणा भ्रष्ट जाली म्हूण तिचो त्याग केलो, पूण तत्व प्रणालीचो त्याग केलो ना अशें गोवा सुरक्षा मंचाचो मुखेली सुभाष वेलिंगकरान पर्वरेच्या नियुक्त कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यान सांगले। आपल्या राजकीय शिश्याचेर पर्रीकराचेर ताणें उतरांचे बाण सोडले। पर्रीकराचे नाव घेनासतना खरसाणीन टिका करतना वेलिंगकरान म्हटलें, सध्याचो सरकार मुखेली फकत हांव म्हणटा, तो सेल्फ सेंटर्ड, ताचो कोणाचेरच विश्वास ना, देखून तो सत्ता सोडपाक तयार ना। भाजपान राजकारणाचो धंदो केला, गोवा सुरक्षा मंच ताका पर्याय म्हणून उबो रावला अशें सुभाष वेलिंगकरान सांगलें। आयतारा पर्वरे वेंचीक कार्यकर्त्या खातीर हो मेळावो जालो। माचेर ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे, अरविंद भाटीकार, स्वातंत्र्य सैनिक नागेश करमली आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। गोवा सुरक्षा मंच हो जस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी कोणे तरी काढली असं नाही तो। भारतीय जनता पार्टी 250 कार्यकर्ते आमच्या कामाचो भाग आशिल्ले, कारण दिता आसतना अत्यंत प्रिय कार्यकर्ते खूप हे जाल्ले आपल्या देवाचेर, म्हणजे संघाचें काम कमी जातलें हाका कारण दिलें जाल्यार ते आशिल्ले जाल्यार आनीक वाडपाचें 10 पटी। आणि ह्या लोकां कडल्यान आमी अपेक्षा दवरिल्ल्यो, राजकारण हे विसरणे असतात हे आमकां सांगितलें आयलें। आमकां एक अनुभवान खबर आसा, बरे बरे मनीस टिकले ना तातूंतल्यान ताचें कारण अशें ते एकांते शिलेदार जाले, बाकीच्यांनी मुंडी सकयल घालप आनी नपुसक जावप हेच योग्य समजलें। त्यामुळे हो सगळो प्रयोग जो आसा तो फसलो। आशिल्ल्यानी तुबडे भरून जाले, तोपर्यंत कोणाक खबर नाशिल्लो इतलो लुटपाचो धंदो। जनतेची तिजोरी जी पडलेली आसा, अरे स्कॅमाची स्कॅमा आसा काका। अण्णा हजारे उपोषण केलें आणि लोकपालाची नियुक्ती करची ही एकमेव मागणी खातीर त्या जाणटेल्यांनी उपोषण केलें आणि ताणें लोकपाल दिलो, हांवें लोकपाल दिलो। ह्या लोकपालान सुद्दां दिल्ली स्कॅमा जी आसा ती ह्या मुख्यमंत्र्यान आमच्या आपल्याक अभ्यास करपाक 90 दीस लागतले म्हणून सांगलें। एक स्कॅम 90 दीस केले जाल्यार म्हणजे 10 महिन्यांनी दिले ताणें, म्हणजे लोकपालान सादर केल्ल्या स्कॅमाचो रिपोर्ट सुद्दां जे टोपली दाखयतले, कोयराची टोपली दाखयतले अशा प्रकारचे राज्य चलूंक शकता काय म्हणून ह्या प्रतिनिधी आमी निवडून दिले काय म्हणून धंदो करणारे प्रतिनिधी आणि नवीन राजकारणात प्रवेश करणारे धंदो करणारे लोकप्रतिनिधी जनता निवडून दिली काय म्हणून हो एक मोठा प्रश्न आता या सगळ्या गोंयसमोर उपस्थित आता जाला, तितलो पयलीं केन्नाच जालो नाशिल्लो। खंयच्या गजालीचो जे उतर दवरला राजकारण्यांनी त्या ताणें सांगपाचें। युटर्न म्हणजे जनतेक टेकिंग फॉर ग्रांटेड। आता 10 महिने तुम्ही दितले आपणाचेर, कोणा कडेन ताबो दिवचना तुमी दुसऱ्या मंत्र्या कडेन, दुसऱ्याचेर विश्वास ना। हाऊ मॅन हम आपूणच सेल्फ सेंटर्ड आणि बाकीच्या खाती घेऊन आसा, खात्याचे वाटप ना आणि मुखी चूक कोण करिना ही स्थिती गोंयांतूच आसूंक शकता आमच्या अशें म्हाका दिसता। यू कॅनॉट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड, तुम्ही लोकांक ग्रांटेड करूंक शकना। आणि त्या हातूंतल्यान नवनवीन जे कार्यकर्ते आतां पॉलिटिशियन्स म्हणून येवंक लागल्या, पक्ष बदलूचे आमचे मार्गदर्शक जे उलयले ताणें अनेक गजाली हे म्हज्या राजकीय भाशेंत न्हय पण ताचो संदर्भ राजकीय आशिल्ल्यामुळे उलोवचें पडटा। राजकीय भाशेंत इलेक्शन डिक्लेअर जावन मागीर दाखयना हे सगळें कॅपिटल नासतना सुद्दां आमी जर राजकारणांत जर आयल्या जाल्यार आमचें भांडवल आमचें गुडविल आसा। तें गुडविल म्हजे सारकेले तें गुडविल आज म्हाका जर पालक म्हणना इतले सगळे लोक आसतना बरे बरे कार्यकर्ते जाल्यार ताचें कारण एक आसता, तें गुडविल निर्माण करपाक संघाचो खूब मोठो वांटो आसा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो वांटो आसा। यंत्रणा भ्रष्ट जाली म्हणून आमी ताचो त्याग केलो, आमी तत्व प्रणालीचो त्याग करूं ना। गोवा सुरक्षा मंच 5 वर्सांच्या भितर फुडल्या इलेक्शनाक हें आमकां आसा सत्तेचेर येवंक शकता। हाजें कारण जनतेक आशिल्लो प्रचंड विश्वास। गोवा सुरक्षा मंचाच्या वांगडी नोंदणी पत्रकाचे विमोचन सुभाष वेलिंगकरान केले। ॲडव्होकेट उदय भेंब्रेन फुलाहार घालून तांचे अभिनंदन केले।
परवरेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत.